दुसरे वातिकन विश्वसभेचे दैविक उघडापणा संबंधी तात्विक संविधान देववर्बम वा देवाचे उतर. हे संविधान देवाचे उतर मानान ऐकून आणि भावार्थान तें परगटून सिनोद सभा जुआंच्या उतरांत हांव दिशा जोडटा म्हणटा आणि जुआंच्या पयल्या पत्रांतले उतरां उल्लेख करता. ती अशीं आसात. पयलें बापा सोवें आसलें आनी उपरांत प्रत्यक्ष जाल्लें तेंच सासणाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगटता. बापा आनी पुता जेजू क्रिस्तांतय आमकां एकवटायिल्ल्या जिवितांत तुमी भागीदार जावच्याक कितें आमी देखलां आनी आयकलां तें तुमकां आमी परगट करता. आज आमी सुवार्तेंत आयकल्लीं जेजूची उतरां देववर्बमाच्या उतरांनी प्रकाशीत जातात आनी जेजून सुवार्तेंत सांगलेल्यो ह्यो संगती कसल्यो म्हणून विवरितात. म्हूण धरून देववर्बम जेजू थंय आनी जेजू मुखांतर जाल्ल्या उगडापणा विशीं उलोवंक हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र उल्लेख करता आनी अशें म्हणटा. आदी मागा परत्यान परत्यान आनी सबार थरांनी प्रावाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो, पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयला. देवान जेजू मुखांतर बापाक उगडाप केलो आनी जेजूच ह्या उगडापणाचें शिखर जालो. ह्या जेजून दैवीक काळीजच उगडापें केलें आनी तातूंत आमचे खातीर ताका आसचो दैवीक हुस्को स्पश्ट केलो. विशेव, समाधान, वजें सलीस आनी हळू करप हो हुस्को भोव नाजूकायेन सुवार्तेंतलीं उतरां आज ल्हानांक विवरितात. दैवीक उगडापणाच्या शिखरान जेजू क्रिस्तान आमी ताचे सरशीं सोरूंक आनी ताचे कडचें शिकूंक सुवार्तेंत दिल्लो उलो जेजूक स्विकार करूंक एक महान आपोवणें. दैवीक उगडापणाचेर तात्विक संविधान देववर्बम हांतल्या उतरांनीच सांगचें तर जेजून हाडलेल्या उगडापणाक भावार्थ मात्र जोगती आनी सूक्त प्रतिक्रिया जायत.